आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंती निमतान राज्य सरकाराचे वतीन 5 दीस गोयभर विशेष गौरव यात्रेचे आयोजन केला। आयज हे यात्रेचो तिसरो दीस। आयजू हे गौरव यात्रेंत हजारांनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो। पळयात। गोंयान बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना, तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी बिरसा मुंडा हांची वेशभूषा करून यात्रेंत वांटेकार जावपी राहुल गांवकर हाणें सरकारा कडेन मागणी केल्या। जाय युवकांनी आज कशें आसा, थोडे युवक जे आसा ते कितें म्हणटा की आपल्याक कितें मेळटलें असो स्वार्थीपणा थोड्यांचे मनान जमलेले आसा की म्हाका कितें मेळटलें। बट त्या टायमार बिरसा मुंडान म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करूना, तेणें समाजा खातीर समाजाचो तेणें विचार केलो आनी म्हणून तो लढलो, म्हणून तो मुखार पावलो। जर आज युवक अशेंच जर म्हाका कितें मेळटलें म्हाजे फायद्या खातीर जर कितें करपाक लागले जाल्यार आमी खंयच मुखार पावपाना। सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी जे आमचे इश्यूज आसा, जे कितें आसा ताचे खातीर सगळ्यांनी मेळून लढपाक जाय। म्हणून हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदतां। सरकारा कडेन एकूच म्हाजी मागणी की सरकारान गोंयांत बिरसा मुंडा एक आमचो मोठो वीर किंवा एक भगवान बिरसा मुंडा आमी म्हणटा ताका भगवान, आनी बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां मोठे मोठे भगवान बिरसा मुंडाचे स्टॅच्यू बांदलेले आसा आनी वेगळे वेगळे लायब्ररीज आसा तांकां भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिल्लें आसा। तशेंच म्हाका एक सरकाराक सांगपाक जाय, ह्या भाजप सरकाराक सांगपाक जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय, भगवान बिरसा मुंडाचो एक स्टॅच्यू गोंयान जावचो असो म्हाकाय दिसता। आनी भगवान बिरसा मुंडा हें नांव किंवा हो क्रांतिकारी 150 वर्सां फाटीं जाल्लें, पूण आतांच हालींच ह्या एक 10 वर्सांक भगवान बिरसा मुंडाचें खंय तरी नांव येता। हे भाजप सरकारानूच केल्लें आसा। मोदीचो हें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो एक हिरो करचो, हें मोदीचेंच स्वप्न आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें। सो तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव मागपाक सोदतां की गोंयानूय आमच्या भगवान बिरसा मुंडा चो एक स्टॅच्यू जावचो असो मागचो। तशेंच आमचे ST समाजा खातीर वेगळे वेगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हेंय जावचे आनी ताका नांव भगवान बिरसा मुंडाचें दिवचें किंवा वेगळे वेगळे कितें प्रकल्प जे जाता ताका भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिवचें अशें मागणी करता। म्हणजे हो पुतळो जो आसा खंयसर, म्हणजे खंयच्या भागान जावचो किंवा कितें आसा तशें कितें बीन म्हाजें स्वप्न आसा की प्रत्येक तालुक्यान जावचें, पण प्रत्येक तालुक्यान जावपाक खूब वेळ वयतलो, पूण प्रत्येक तालुक्यान पयलीं सुरवात जर जातली जाल्यार पणजेच्यान सुरवात जावची अशें म्हाजी एक इच्छा आसा किंवा मागणी आसा सरकाराक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।